प्रायोरिटी एस्पेक्ट एंड वी विल वर्क ऑन दॅट. सो टुरिजमा कडेन येवन कोण तरी येतलो वी वेलकम टुरिस्ट, पण अशें न्ही की हांगा यो आनी गोंयच्या वातावरण अशे तरेन ऑप्सीन जेस्चर्स कर आनी आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन ट्राय करप. म्हाका दिसता सरकार मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला, योग्य आमी बसून काय घेवचे ना. कंप्लेंट डिपार्टमेंटान मारल्या on a viral video, and we will ensure that action also is taken. Personally, I am looking into it, and action will be taken on this type of tourists who are coming and behaving here. असल्या टुरिस्ट आमकां गरजूच ना आणि नाकाय बी. Sir, one more thing is that तुमचा जो फ्लायओव्हर आहे तो when it will be completed? फ्लायओव्हर आमकां तुका जितली घाई आसा तितली आमकांय घाई आसा. तुका ओल्ड गोवा वचपाक जितलो वेळ लागता आमकां तितलो परवरी वचपाकूय वेळ लागता. सो थंय जे जाता तितलो आमी मुवमेंट वी एन्श्योर दॅट वी आर स्मुथनिंग इट आउट. एक आमी आतां पर्यंत ट्रॅफिक थंय खंय त्रास जावंक दिवना, पूण लास्ट 2-3 दीस 2 जानेवारीच्यान पयले जाल्यार वी आर ऑब्जर्विंग की सर्टन क्लोजर्स आर लिडींग टू सर्टन इश्यूज. वी आर मॉनिटरींग इट फॉर अ वीक. 8 दिसां भितर कशे इश्यूज जाता ते पळोवन सेटल जायना जाल्यार योग्य तरेन कितें चेंजीस करपाक जाय ते करतले. PWDक व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें कितें करपाक जाय तें. आतां अजून पर्यंत कित्याक करूंक पावना तुमी PWDक विचारात. कित्याक वी हॅड व्हेरी टोल्ड PWD इंजिनियर्स व्हेरी क्लियरली तुमी एक्स्ट्रा लेन ओपन करात, बाकीचे करात, मिनिमम लोकांक त्रास जावनी म्हणून. ते रोड ब्लॉक्स करूंक जायना. सो ताच्या खातीर दे आर ट्रायींग मे बी अ मिडियम ऑफ बॅलन्स. Let them try it out for a week. After that, maybe if things are not going smooth, we will raise the issue and ensure that it is taken to a proper conclusion. खंयच्याच मनशाक, गोंयकाराक, परवरकाराक नाल्यार टुरिस्टाक आमचें काम चालू आसतना त्रास जावंक जायना. थोडो फ्लायओव्हर ताच्या खातीर डिले जाता आमी सांगलें वी वील डू इट. मुख्यमंत्र्यान ताका सांगलां विथ ऑल दीस चॅलेंजीस तुमी डिले म्हणटा नोव्हेंबर पर्यंत तुमी भायर सरपाक जाय म्हणून. दे हॅव एक्सेप्टेड बाय नोव्हेंबर दे वील गो आउट एंड बाय डिसेंबर दे वील कमिशन दीस पर्टिक्युलर फ्लायओव्हर वीच वील गिव अ व्हेरी क्लियर मुवमेंट फॉर ट्रॅफिक. डेव्हलपमेंटा वेळार थोडो त्रास जाता, पूण आमी हो त्रास खूब मिनिमायज केला की एवरी 10 days वी आर मॉनिटरींग दीस इश्यूज एंड एन्श्युरिंग दॅट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इज डन. सो खंयच आमी काम चालू आसा हें ना, आमी आमचोय कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसा. थिंग्स आतां रस्तो तुमी इतले दीस पोटोल म्हणून सांगलें, आमी हॉटमिक्स करून काडली. तुमी तें घेवपाक जाय की हॉटमिक्स केली, तुमी सांगिल्लें तें केलें. सो गव्हर्मेंट इज किपींग अ क्लियर इयर. बाब दिगंबर कामतीन इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या प्रमाणे आनी आमच्या फॉलोअपान आनी मुख्यमंत्रीच्या रिव्ह्यूआन आमी जे विशय घेतिल्ले ताचे सोल्युशन्स मेळटात. सो आय थिंक वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी वर्क टुगेदर कलेक्टिवली टू आन्सर द सोल्युशन्स ऑफ पीपल हू हॅव बीन कॉम्युटिंग इन दीस एरिया. डिसेंबरा 26च्या पयलीं तांणी करून दिता आमच्या. हय. सो आतां लोकां मदीं फियर आहा की तो रोड क्लोजर जावपाचो आहा, तेतून आमकां खूब त्रास जातलो. सो आतां तुमचें म्हणणें हो क्लोज जावचो ना सद्या पर्यंत. रोड क्लोजर तांणी 2 तारखेक जो दिला त्या क्लोजराच्या हातून रिव्ह्यू वी आर पर्सनली लुकिंग एट इट वॉट इज एक्झॅक्टली कमिंग आउट ऑफ इट. समज लोकांक आतां एप्रिहेन्शन जें आसा तें खरेंच जाता वी वील एन्श्योर दॅट इज ओपन अप अगेन. सो लोकांक त्रास जाता आनी आमी ते अलाव करप योग्य न्ही. लोकांची कळ समजून आमी एक्शन घेवपाक जाय. जे डिपार्टमेंटाक सांगिल्लें PWDक नवे रस्ते ओपन कर ते तुमी पयले आसतले, जे करूंक मेळटा तांणी करूं ना. कित्याक करूं ना तांकां विचार. पूण ते योग्य तरेन ओपन केल्ले हायवे कॉन्ट्रॅक्टरान जाल्यार म्हाका दिसता आतां ती गरजूच नाशिल्ली हें करपाक. वेरेवेर वी हॅव टू कॉपरेट सपोर्ट वी आर सपोर्टेड दॅम. बट जंय लोकांक त्रास जातलो वी वील एन्श्योर दॅट दील नीड टू रिव्यू थिंग्स फॉर डिसिजन्स दे आर टेकिंग विदाउट कन्सल्टिंग द लोकल पंचायत ऑर द लोकल MLA. सो आमकां एटलिस्ट वी हॅव टोल्ड दॅम बाबा अशे तरेन करात. ते एकदम वेगळी पार्ट घेता. दे शूड जस्टिफाय वाय दे आर डुईंग इट, हाऊ दे कॅन डू इट. यू कॅन कंजेस्ट अ एरिया जस्ट बिकॉज यू थिंक यू कॅन डू इट सिटींग इन वन AC कॅबिन इन पेंजीम. तशें जायना, तें काम करचें पडटा. सनबर्नाचो कितलो इफेक्ट पडलो टुरिजम? म्हाका दिसना. कशें आतां एरिया वायज पळयलें जाल्यार सनबर्न जावं बाकीचे इव्हेंट रामणकराचें फेस्त पळय, रामणकराचें फेस्त एट्रॅक्टेड डॉमेस्टीक एज फार एज इंटरनॅशनल टुरिस्ट. बाबजी धारोलकरांचें तें फेस्टिवल मागयल्लें करपाक आमी केलें. इयर एंड यू हॅड लॉट ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन. आय थिंक वी हॅव टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स अँड स्टॉप डिपेंडींग ऑन थिंग्स वीच हॅव नॉट बीन. म्हणजे गोंय डिपेंडंट केन्नाच जावना आनी आमी डिपेंडंट रावंक जायना. नवे आयडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आयडियाज नीड टू कम इन टू जस्टिफाय न्यू थॉट प्रोसेसीस एंड फॉर टुरिस्ट टू कम एंड एक्सप्लोर बेटर. पूण मायकल म्हणटा सनबर्नाची गरज आसा आमकां. आपणाक जाय जाल्यार आपूण थिंगा व्हरोंक शकता. पयलें आहलें पळय थिंगा. हांव कितें म्हणूं तें सनबर्नाक लागून म्हणटा तो टुरिस्ट मातशे कमी आहा म्हणटा ह्या वर्सा. सनबर्नाची गरज आसा. तूं म्हणटा न्यू आयडियाज, तो म्हणटा सनबर्न. सगळ्या आमदारांक सगळ्या लोकांक हक्क आसा आपले विचार मांडपाक.
कोळंगुटे हांवें 1 वर्स पयलीं सांगिल्लें शेकवालो आसूं नाल्यार बाकीचे इट इज टुरिजम आमी प्रमोट करपाक ऑल आउट वता शेकवाल्यांक पयलीं जाय आशिल्ले शेक दिले तांकां कितें इज ऑफ डुईंग बिजनस जाय केले थंय धंदे चलोवपाक कितें बरें तांकां आमच्या कडल्यान जाय दिलें आतां तें वातावरण थंयच्यान बदलतलें जाल्यार ते ट्युरिस्ट समज येता तर ते बदलतले तांणी बदलपाची गरज आसा एज फार एज पीपल अंडर कलंगूट आर कन्सर्न कलंगूट पंचायत वीच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बागा कलंगूट एरिया थंय असले अनरुली ट्युरिस्ट जावन जेन्ना वता तें बंद करपाक तितलोच स्टेक होल्डरांचो आमकां उलोव जाय एकामेकाक ब्लेम गेम करून कांयच सपोर्ट कांय सोल्युशन ना ताका ताच्या खातीर जो सावथाक वता तो ट्युरिस्ट नाल्यार मोरजे वता तो ट्युरिस्ट नाल्यार पणजे येता तो ट्युरिस्ट इज हॅपी एंड वाय इज ही हॅविंग द पीपल वर स्टेक होल्डर्स हॅविंग इश्यू ओनली इन दॅट बेल्ट आय एम आस्किंग यू दीस क्वेश्चन शेकवाल्यांक धंदो चलोवपाक सावथाचो म्हणटा बरें चलयलें नॉर्थाक म्हणटा मोरजे बरो चलयलो कोळंगुटेच्याच बेल्टाक म्हणटा थोडो कमी पडले कमी पडटा कारण क्वालिटी ऑफ टुरिस्ट इज ड्रॉपिंग इन दीस बेल्ट वाय इट इज ड्रॉपिंग वेदर इट इज सर्टन थिंग्स वीच नीड टू बी लुक्ड एट हें आमी तेन्नाय सांगलें आय हॅड सेड एज टुरिजम वी आर रेडी टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ कलंगूट जशें आमी भुरगेपणान कोळंगुटे वताले आयच्या तारखेन लोकल कितले गोंयकार कोळंगुटे वता तूं वता रे सो थोडे प्रश्न आसता ते स्वता तांणी बसून चिंतन बैठक करपाक जाय वी आर देर टू सपोर्ट सो मायकलान चिंतचे सगळे ना इट्स नॉट मायकल और एनीबडी मायकल इज अ MLA इज रिप्रेझेंट द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट वी आर ऑलवेज बीन सपोर्टिव्ह टू हिम ताका खंय खंत आसा आमी सदांच सॉल्व केल्ली आसा वॉटर स्पोर्ट्स इश्यूज घेतले बीच क्लिनींग घेतले शेकांचे घेतले वी आर सपोर्टेड पयरचीच गोश्ट सांगता तुका 30 तारखेक लोकल्स जे दिल्ले बीच क्लिनिंगाक जे लोकल MLA तांणीच दिल्ले ते एकदम ना जाले नाच जाले आतां पयलें रिकमेंडेशन येता की ते भुरग्यांक घे लोकल्स म्हणून काम करपाक आनी इयर एंडाक हे भुरगेच ना जाता जबाबदारी कोणाची आनी मागीर तेच फोटो भायर सरता कोळंगूटचे की हांगा गार्बेज पडल्या म्हणून सो पॉलिटिक्स इज वन सायड बट ऑन 30th रिकमेंडेड पीपल फ्रॉम लोकल्स हू आर देर एम्प्लॉयड अंडर द बीच क्लिनिंग एजन्सी झप करून ना जाता आनी थंय येत ना तेन्ना गार्बेज पडटलीच न्हय तेच तूं फोटो काडटा आनी मागीर म्हणटा की बीच क्लिनींग जायना म्हणून हें योग्य न्हय राजकारण करपाक जाय आमी राजकारण करतले आतां पर्यंत आमी वी आर गोईंग इन अ व्हेरी क्लियर मोड की बऱ्या तरेन सगळ्यांक कलेक्टिवली घेवन काम करुया म्हणून वॉट हॅपन्ड ऑन द लास्ट 3 days इन दीस पर्टिक्युलर बेल्ट वॉज प्युअर आय वूड से प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर इश्यूज एंड क्रिएटिंग इश्यूज आउट ऑफ नथिंग जस्ट टू क्रिएट सम अटेंशन फॉर सम पीपल हू थॉट दे वूड गेट बाय द इयर एंड इतलेंच तांकां हॅपी न्यू इयर ओके थँक्यू